वेळी चर्च हल्लो केस सरकाराक फाटी घेवंक मेळची ना. मडगांवच्या JMFCन वेळी चर्च हल्लो केसीत सरकारान घाल्लो केस विड्रॉवल अर्ज भायर मारला. चर्च हल्लो केसीत जखमी जाल्ले पुलीस सरकाराच्या ह्या अर्जा आड कोर्टात गेल्ले. 5 ऑक्टोबराक केस कोर्टात येतली. केसीत अटेम्प्ट टू मर्डर कलम 307 लायिल्ल्यान ती आतां मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्ट हाताळटले. 2012तली वेळी चर्च हल्लो केस फाटी घेवपाचो सरकाराचो प्लान सध्या फसला. हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या पुलिसांनी सरकाराचे केस फाटी घेवपाच्या अर्जाक आव्हान दिला. हे केशीत फादर रुमाल गोन्साल्वीस आनी फादर लुसियो धरून 21 जाणांक आरोपी केल्ले. केस फाटी घेवची म्हूण सरकाराचो दबाव येतालो. निमणे सरकारान ह्या सगळ्या आरोपी आड केस फाटी घेवची म्हूण अर्ज घालो. सरकाराच्या ह्या अर्जा आड हल्ल्यात जखमी जाल्ले पुलीस कोर्टान गेले. शुक्रारा मडगांव JMFCन सरकाराचो अर्ज भायर मारलो. केशीन कलम 307 आशिल्ल्यान फुडले सुनावणेक केस आतां सेशन्स कोर्टात ट्रान्सफर केल्या. 5 ऑक्टोबराक फुडली सुनावणी जातली. Order has been passed by the third additional judge dismissing the application filed by the prosecution for stopping the proceeding against all the accused in Father Romano case. And now it is fixed for committal because it's a 307 is involved in the section case, and now it is fixed for argument on committal that to transfer the matter for the session court. Now 5th October Will be here only 5th October. Thereafter an order will be passed for committal. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मडगांवां विद्या विकास स्कुला फाटल्यान सगळ्यांनी मोडून लँड फिलिंग चल्लां. लँड फिलिंगाक लागून साळ न्हंयचें उदक आडयल्ल्यान साश्टी हुंवार येतलो म्हणून थळावे उलयतात. कांयच अभ्यास करिनासतना लँड फिलिंगाक परवानगी दिल्या म्हणून थळाव्यांचो आरोप. विद्या विकास स्कुला फाटल्यान जे फिलिंग चालू आसा हे आमचे लोकां खातीर एक व्हडलो धोका जावन आसा. एक थ्रेट टू द एंटायर पॉप्युलेशन ऑफ बेनावली, मारगांव एंड नेबरिंग एरियाज. कित्याक काय म्हणल्यार ही जमीन आसा ती साल न्हंयेक सामकी तेंकून आसा आनी साल न्हंयेक मुखार फ्लडींग जावपाचे भरपूर चान्सीस आसा. कित्याक ही सगळी एरिया नेबरिंग एरिया आसा थंय सगळी फिलिंग चालू आसा. नॅशनल हायवे, बायपास रोड्स आनी वेगळे वेगळे इल्लिगल फिलिंग चालू आसात आनी हाका लागून फाल्यां डेफिनेटली फ्लडींग जातलें साश्टीन. सो आमी हाजे खातीर चीफ टावन प्लॅनरा कडेन आनी हायड्रोजियोलॉजिस्ट सगळ्या कडेन आमी RTI घालून आमी इन्फॉर्मेशन काडल्या की कोणेय हाजेर एक सुद्दां स्टडी करूं ना. 100 वर्सां एक खेपे व्हडलो हुंवार येता तेन्ना कितें जातलें हाजेर गव्हर्मेंटाक कांयच म्हायती ना. ह्या टायमार कसली परमिशन सुद्दां तांकां मेळ्ळी जाल्यार सुद्दां दे आर कंप्लिटली इल्लिगल. कित्याक परमिशन नॉलेज नासतना परमिशन दिवपा जायना. सामकें इल्लिगल आसा आनी ऑथॉरिटीजान इमिजिएटली एक्शन घेवपा जाय आनी असली हें सगळें बंद करूं जाय आनी साल न्हंयेचें फ्लड वॉटर कितें जातलें डिजायन ताजे पयलीं स्टडी करपा जाय. तेणी अशें पुरयलां की उदक सगळें ब्लॉक जातलें. तें पेडा वाटेंतल्या लोकांक हें जातलें आनी हेवटेंतली कोंबा लोकांक रायट टू मुगूल पासून ते एफेक्ट जातलें. आनी फिलिंगाचो मटिरियल बी न्ही हो कितें घालतात तेणी सांगलां म्हाका आमी परमिशन दिवं ना. आनी इनफॅक्ट ते हांगा एक बोर्ड डिस्प्ले करून ते हें ताचेर बोर्डार घालां ताणी की आमी 10 परमिशन घेयलो म्हणून. आनी दॅट टू फ्रॉम टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. आनीक हांव जाणाक दिसता तेणें जायतें करपाचें. कन्वर्शन लागना, तुगेलें टावन एंड कंट्रीची परमिशन गरज ना. फ्लायंग स्क्वॅड म्हूण आहा तें आसा जाल्यार ना म्हण इन एक्झिस्टन्स आहा जाल्यार म्हाका खबर ना. ते प्रिवियस गव्हर्मेंटा वेळार आसले आनी केन्ना येताले ते. आतां ते नाच आनी कांयच कोण एक्शन घेना. SGPDA म्हणटा विद्या विकास मंडळाक लँड फिलिंगाची परवानगी दिल्या तरी कितें चलता ते पळोवंक इन्स्पेक्शन करतले म्हूण SGPDAचे अधिकारी सांगतात. But as per the records, what we say in this, that they obtained 17A permission for filling from the chief town planner in the year 2010. But whether they are within their permissible limit, they are doing filling, that we have to check. I'll send my official in next couple of days. So they are dumping construction waste and there is no retaining wall because it is at the end of the river Sal. Yeah, we'll do the inspection and then we'll take an action. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक ब्रेक.